गोयची परंपरा टिकोवन दवरपाक फाटली 29 वर्सां जाली पणजे शिगमोत्सव समिती व्हड उमेदीन कार्यावळीचें आयोजन करता। ह्या वर्सा 2 वा 7 मार्च ते 11 मार्च मजगती पणजेन शिगम्याच्यो कार्यावळी जातल्यो म्हण माहिती शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देंपो हांणी दिल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। प्रोग्राम असो आसा 2 मार्चाक हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे गुलालोत्सव, 7 तारखेक अखिल गोवा नाट्य संगीत स्पर्धा आसतली आणि 9 तारखेक 7 तारखेक ऑर्केस्ट्रा ओमकार मेलोडीज तांचे गायन आनी वाद्य आसतले। 10 तारखेक 8 तारखेक सप्तसूर माझे अशें मराठी गायन आसतले आणि 10 तारखेक आमची भव्य शोभायात्रा आसतली। तातूंत रोमटामे चित्ररथ हे सगळे फ्लोट्स आसतले डेपिक्ट करपाक। 9 तारखेक अखिल गोवा नाट्य संगीत स्पर्धा आसतली जी आमचे पणजे शिगमोत्सव समितीन नाट्य स्पर्धा दवरलेली आसा ती तांचे कॉम्पिटिशन आसतलें। आणि 10 तारखेक भव्य शोभायात्रा सोंपून 11 तारखेक सांजची लावणी आसतली ही आझाद मैदान हाचेर 7 वरांचेर पासून। हे सगळे सांस्कृतीक प्रोग्राम आमी प्लॅन केल्ले आसा। हाज्या भायर आमी ज्यो 3 सदांच जे लोकांनी संस्कृतीच्या मळार गोंयच्या संस्कृतीच्या मळार मोलाचें काम केल्लें आसा तांचो 3 जाणांचो आमी सदांच सत्कार करता, तांचें एक रेकग्निशन करता। शिगम्याचो जो पळय आतां जॅक सिकेरा रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर आमी फ्लोट्स व्हरतले। जॅक सिकेराचो रस्त्याचेर मिरामार जंक्शन अप टू दोनापावल ह्या रस्त्या वयल्यान फ्लोट्स वतले, म्हणजे फ्रॉम मिरामार सायड टू दोनापावल सायड। सायन्स सेंटर आसा पळय थंयच्यान स्टार्ट जातली परेड आनी हार्ले डेव्हिडसन आसा थंय सोंपतली। आतां सायन्स सेंटरा कडेन कार्नावालाक तुमी पळयले प्रमाणे फ्लोट्स आदर्श सायडीच्यान भितर सरिल्ले। ह्या फाटी चेंज असो आसा की उबे भितर सरतले, म्हणजे फ्रॉम मिरामार सायड द फ्लोट्स वील बी लायन्ड अप फ्रॉम सायन्स सेंटर टू मिरामार।